नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. टुरिस्ट सीझन कोविड माथ्यार सरकार झेडपीक तयार. टेस्टिंग 800,000 गोंयांत रेटीचो फार. शेतकार रस्त्यार सरकाराची ना माघार. मायकलाचो रोख मंत्रिमंडळार बाबू डेंजर झोनार. मीन पुरो इतले माथ्यार तरी स्टील उद्देग बेकार. ग्रेटर पीडीएचो विस्तार मुख्यमंत्र्याच्या कानार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. झेडपी वेंचणूक चड करून 12 डिसेंबराक 13-14 डिसेंबराक जावये निकाल. राज्य वेंचणूक आयोग, पोलीस, जिल्लोधिकारी बसका. सरकारा कडेन उलोवन खंय तारीख फायनल. RT-PCR टेस्टीक गोंयांत 4,500. दिल्लीत कॅपिंग. देशभरात सगळे कडेन सरासरी 1,000-1,500 भितर टेस्टीचे किट्स देशी. रेट देंवलो मात गोंयांत आदलो. शेतकी कायद्यावेल्यान शेतकार दिल्ली नोयडा शिमेचेर. खलिस्तानी, JNU, शहीनबागवाले घुसले. MSP मंडीचेर मागता लेखी. सरकाराचो तज्ञ समितीचो प्रस्ताव. कायदो मात उरतलो. स्टील उद्देगांक मिनाच्या उणावाची. स्टील उद्देगाची हवक कृत्रीम. गरजे परस 1.5 पट मीन उत्पादन. सरकार करता मीन निर्गत बंदीची भाषा. फिमीक नेक्ससाचो दुबाव. ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठार ग्रेटर पणजी पीडीएंत घालचो न्ही. मायकलान मुख्यमंत्र्याक केलें क्लियर. गोंयची एकमेव युनेस्को सायट वचत म्हूण एक्टिव्हिस्टूय अलर्ट. आनी झेडपी वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळांत फेरबदल. मायकल म्हणटा फाटल्या टर्मात सल्लो आयकल्लो जाल्यार 8 मंत्री घरा वचपाचे न्ही. टुरिझम दिवचें सोपटेक. बाबू डेंजर झोनार. हुमकळिल्ली झेडपी वेंचणूक चड करून 12 डिसेंबराक 13-14 डिसेंबराक मतमेजणी निकाल म्हूण सुत्रां सांगतात. राज्य वेंचणूक आयोग, दोनूय जिल्लोधिकारी, SP हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. कितें तयारी जाल्या, कितें उरलां ताचेर उलोवप जालें. सरकारा कडेन उलोवन तारीख फायनल जातली म्हणून राज्य वेंचणूक आयोगाचो सचिव मेल्विन वाज मिडियाक सांगता. Elections in Bihar have become a benchmark for all of us. And Goa being a small state, ZP elections, so we have to do consultation with the government now, and elections can be held in December or in January. So we have yet to have consultations with the government. There is nothing official. But today we called the 2 collectors from the south, north, south, and 2 SPs, and one observer was. OSD was there, so we've been appointed to the commission. So we discussed basically preparedness. So last time everything was in place. So except that it was postponed. So the ballot papers are printed, except for one countermanded election. Everything is in place. The staff have been extensively trained. But the decision comes in consultation with the commission. And commission consultation, the government will decide the dates. We just want to check our preparedness, how quickly we can conduct elections. We have not yet begun consultation with the government, so we should be consulting the government anytime soon. And then we will see when to hold the elections. RT-PCR टेस्टीक गोंयांत 4,500 रुपया जाल्यार देशांत बाकीचे कडेन हीच टेस्ट सापूच कमी रेटीन जाता. दिल्ली सरकारान हस्तक्षेप करून टेस्टीचो रेट 2,400 वेल्यान 800 रुपयांचेर देंवयला. आंध्रांत 750, गुजरातांत 1000, बाकीचे कडेनूय 1,500 ते 2,500 रेटीन टेस्ट जाता. टेस्टीचे फॉरेन किट्स देशी जाल्ल्यान आतां सवाय, मात गोंयांत आदलोच रेट. खासा रिपोर्ट. दिल्ली सरकारान RT-PCR टेस्टींचो प्रायव्हेट लॅबांतलो प्रेस 2,400 वेल्यान 800चेर देंवोवन घेतला. सरकारान रेटीक कॅपिंग घाला. देशांत लागीं सगळ्याकूच ह्या टेस्टीचो प्रेस देंवत आसा. गोंयांत मात ही टेस्ट करता म्हणल्यार बोल्सां रिकामी.
गोंयांत ही टेस्ट करतलो जाल्यार एकदम 4,500 रुपया काडचे पडटा. महाराष्ट्रानूय रेटींचेर कॅपिंग घाला. सेंटर हॉस्पिटलांतल्यान सॅम्पल कलेक्ट करतले जाल्यार 1,400 रुपया. घरा वचून टेस्ट करपाचे जाल्यार 1,800 रुपया. कर्नाटकात सेंटर हॉस्पिटलांतल्यान सॅम्पल कलेक्ट करतलो जाल्यार 1,200. घरा वचून टेस्ट करतलो जाल्यार 1,600 रुपया. केरळात कोविड केअर सेंटर आनी हॉस्पिटलांतल्यान सॅम्पल कलेक्ट केले जाल्यार 2,100. जाल्यार घरा कडच्यान सॅम्पल घेतल्यार 2,750 रुपया घेतात. आंध्रात तर दिल्ली परस उणो प्रेस 750 रुपया. तेलंगणात 2,200 रुपया. मध्य प्रदेशात 1,980 रुपया. उत्तर प्रदेशात 1,600. राजस्थानात 2,200 रुपया. गुजरातात 1,000 रुपया. मेघालयात 3,200 रुपया. आसामात 2,200 रुपया. झारखंडात 1,200 रुपया. पश्चिम बंगालात RT-PCR टेस्टीक 1,500 घेतात. ह्या सगळ्या राज्यांत RT-PCR टेस्टीचो प्रेस पळयल्यार गोंयांत हे टेस्टीचो प्रेस मायज आनी हिसपा भायर. कोरोना पातळिल्लो तेन्ना सुरवातेक ही टेस्ट करूंक किट US, जर्मनी, फ्रांसांतल्यान येताले. आतां हें किट भारतांतूच तयार जाता. बाकीच्या राज्यांनी किट सवाय मेळूंक लागतकीच टेस्टीचो रेटूय देंवयलो. मात गोंयांत पयलीं आसा तोच रेट. गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी ही टेस्ट 2,000 रुपयांनी जातात. मात रिपोर्ट येवंक वेळ लागता. ट्रॅव्हलर्सांचे टेस्टींची जबाबदारी सरकार घेना. तांकां जाय जाल्यार तांणी प्रायवेट लॅबांनी करून घेवपाची. हें सरकाराचेच फर्मान. मात रेट इतलो कित्याक ते कुवाडे कळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेतकी कायद्यावेल्यान शेतकार दिल्ली नोयडा शिमेचेर कॅम्पाची तयारी. आदींच खलिस्तानींनी आंदोलन हायजॅक केलें म्हणून पंजाबांत बोवाळ. तातूंत शहीन बागवाले JNU वाले घुसले. शेतकी संघटना कडेन सरकाराची वाटाघाटी चालू. उचेले मंत्री समितीची 35 संघटनां बरोबर बसका जाली. शेतकार MSP मंडी वेवस्थे विशीं लेखी उतर मागतात. सरकार म्हणटा कायदो उरतलोच, तज्ञांची नांवां सांगात, समिती नेमया. ZP वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलोच. योग्य खातें वांटप जातलें म्हूण कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल उलयला. फाटल्या टर्माक आपणें हेंच सांगिल्लें. तेन्ना आयकल्लें जाल्यार खंय 8 मंत्री घरा वचपाचे न्ही. राज्याक येणावळ जोडपी, लोकांचे पोटा पाण्याची वेवस्था करपी पर्यटन खातें सोपटे सारकेल्या आमदाराक खंय दिवंक जाय. मायकल उलयता तें पळयल्यार बाबू डेंजर झोनात. आफ्टर ZP इलेक्शन रिशफल जातलीच. गेल्या फावटी जेन्ना हांवें मागणी केल्ली तेन्ना आमचें कोणें आयकोंक ना. 1 वर्स पयलीं मागणी केल्ली आमी. आतां 1 वर्स उरला एक्झॅक्टली इलेक्शनाक कोड ऑफ कंडक्ट घेवपाक. सो 1 वर्स पयलीं हांवें जी मागणी केल्ली आमचें आयकोंक ना. आमचे 8 जाण मंत्री घरा गेले. सो ह्या फावटी तशें जावचें न्हू म्हणून हांवें चीफ मिनिस्टराक आनी पार्टीकूय सांगलेलें रायट डिसिजन एट द रायट टायम पार्टी घेतली आनी मुख्यमंत्री घेतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. Tourism is the highest giving employment for the state, plus revenue also for the people. बरे मनशाक दिवची जो कोण हें सोजमता पळय ताका आयकपी आहा पळय ताका. पेरणे तालुकान 2 सीट आहा. एक मांद्रे आहा आनी एक पेरणे आहा. तो पेरणे सारको ना जाल्यार मांद्र्याक दिवंक जाता. सॅक्रिफायस करून येयल्लो आहा. बाप सोपटे सिंपल मनीस सारको सर्वसामान्य मनीस. 10 वर्सां जाली टुरिझम पॉलिसी चालीक लागना. आपूण जाल्यार खंय वर्सां भितर चालीक लावपाचो. आमच्या लोकांक स्टेक होल्डरांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून सांगून जावंक जाय. जावंक ना ती. बट इट स्टार्टेड लॉंग बॅक. आय कॅनॉट ब्लेम द प्रेझेंट टुरिझम मिनिस्टर फॉर इट. इट हॅड स्टार्टेड ड्युरींग दिलीप परुलेकर्स टायम. तेजे उपरांत 5 वर्सांनी बसून पॉलिसी येवंक ना. हांव मंत्री आसलो जाल्यार हांव 1 वर्सान भायर काडपाचो. इतली वर्सां आमकां कसले मंत्री मेवल्ले आहा फॉर दीस पर्टिक्युलर थिंग टुरिझम विच इज द ओन्ली ब्रेड एंड बटर ऑफ गोवा. हें लोकांनी पळयल्लें आहा. नेत्रावळीचें टुरिझम प्रमोट करात म्हणून सांगून सांगेचो आदलो आमदार खंय थकलो. कितकेच जाण झुजता की कोस्टल बेल्टार बरें हें जावचें म्हणून. त्या आयडीन चर्चिल आहा, त्या आयडीन हांव आहा, बाब सोपटे आहा, त्या आयडीन आमचो ग्लेन तिकलो आहा. आदी सुभाष फळदेसाय उलोवन थकलो की आपलो नेत्रावली गांव बरो जावचो म्हणून. टुरिझम पॉलिसी करतना थिंगा कोण पावोंकूच ना. थिंगा हारवाले आमचे वॉटरफॉल्स आहा, केव्स आहा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
स्टील उद्देगांक मिनाच्या उणावाची स्टील उद्देगांनी केल्ली हवा कृत्रीम. मिनाच्या शॉर्टेजीच्या नांवान मीन निर्गतीक बंदी घालपाचे यत्न चल्ल्यात ते सारखे न्ही अशें मिनेरांची संघटना फिमीन म्हणलां. निर्गत जाता तें चडशें मीन लो ग्रेडेचें. ते स्टील उद्देग वापरिनात. स्टील उद्देगांक लागता 165 मिलियन टन मीन उत्पादन जाता 1.5 पटीन 240 मिलियन टन. स्पंज आयर्न आणि स्टील उद्देगाक मिनाचो उणाव जाल्ल्यान हे उद्योग बंद पडपाच्या मार्गार आसात म्हण सांगून केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान मीन निर्गत बंदी विशीं वक्तव्य केलां. फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या रिपोर्टा प्रमाण फिमिनूय स्टील उद्देग आणि मंत्रालयाचो दावो खोडून काडला. चालू अर्थीक वर्सा एप्रिल ते सप्टेंबर मजगती 19 मिलियन टन मीन निर्गत जाल्या. तातूंतले 19 मिलियन टन मीन लो ग्रेडीचो. देशी स्टील उद्देग ते वापरिनात. तशीच ही मीन निर्गत आदी काडून मायनीचेर स्टॉकाक उरिल्ल्या मिनांतल्यान जाल्या. स्टील उद्देगांक लागता 165 मिलियन टन मीन. उत्पादन जाता 240 मिलियन टन. वेगवेगळे ग्रेडीचे मीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आशिल्ल्यान भारतातले स्टील उद्देग 62 वयल्या ग्रेडीचे मीन सोदतात. संवसारात चडशे स्टील उत्पादक कारखाने सरासरी 60 AFE ग्रेडीचे मीन वापरतात. चीनात ताच्या परस उणे 58 ग्रेडीचे मीन वापरतात. ही परिस्थिती पळयल्यार मिनाच्या शॉर्टेजीचो स्टील उद्देगाच्या दाव्या फाटलो हेतू भलतोच दिसता अशें फिमीन म्हणलां. सरकाराचे असले पावल सरकाराचे येणावळ आणि अर्थव्यवस्थेच्या नजरेन मारक म्हण GMOईन तेन्ना म्हणिल्लें. आनी आतां फिमीन सरकार आणि स्टील उद्देगांचो नेक्सस एक्सपोज केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो 60वो मुक्ती दीस BJP वाले फुडले वेंचणुकेक नजरे मुखार दवरून दबाज्यान मनोवंक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो दावो. लोकांच्या टॅक्साचो पयसो फुकट घालून असलें सेलेब्रेशन कित्याक काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी किरण कांदोळकाराचो प्रस्न. सुवाळ्या खातीर कार्यावळी थारोवंक मुख्यमंत्र्यान आपयल्ले बसकेक वचचें ना म्हूण गोवा फॉरवर्डान स्पश्ट केलां. आमची पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हे मिटिंगेक आमी अटेंड जावचे ना, कारण आमी 2-4 दीस पयलींच आमच्या अध्यक्षान प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेले की 60 वर्साचें सेलेब्रेशन जे करता वो वेस्ट ऑफ मनी. सद्या कोविडाचो टायम आहा आनी 60 वर्साचें सेलेब्रेशन कसलें, आयदर 50 वर्साचें सेलेब्रेशन करतात किंवा 75 वर्साचें सेलेब्रेशन करतात किंवा 100 वर्सांचें सेलेब्रेशन करपाक जाय. हे 60 वर्साचें सेलेब्रेशन म्हणजे पिवळ वो भारतीय जनता पार्टीचो येणाऱ्या निवडणुकीचो एक एजेंडा आसा आनी हो सगळो एजेंडा तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या पयशांचेर करचो, गोंयकाराच्या पयशांचेर करचें न्हू. कारण ह्या टायमार पॅन्डेमिकाच्या टायमार टॅक्सी ओनर आसतले, बस मालक आसतले, रिक्षावाले आसतले किंवा बाकीचे पायलट जे आमचे मोटरसायकल पायलट आसतले, हे लोक त्रासान पडल्या. हो जो पयसो तुमी राष्ट्रपतीक आनी हांगासर हाडून हो जो खर्च करपाचो आहा हो सगळो पयसो फाटली कोविडान ज्यांची डेथ जाल्ली आहा तांचे फॅमिली मेरेन पावोवचो किंवा कोविडान जे लोक इफेक्ट जाल्ले आहा त्यांच्या परिवारां मेरेन पावोवचो. ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठार ग्रेटर पणजी पेडयेंत घालचो न्ही म्हूण आमदार मंत्री मायकल मुख्यमंत्र्याक स्पश्ट सांगून आयला. मुख्यमंत्र्याक खंय ही गजाल खबर नाशिल्ली. दायज काबार करून हजारांनी कोटींचे स्कॅम करपाचो प्लान चल्ला म्हूण गोवा फॉरवर्डान इशू केल्लो. गोंयची एकमेव युनेस्को सायट हातांतल्यान वचत म्हूण एक्टिविस्टांकय भंय. ओल्ड गोवा विलेज जी आहा ती हिस्टॉरिकल विलेज, ही आमची कावजातली विलेज, ती PDA एरियेन घालता म्हणून इशू. आनी सराउंडींग द विलेज थिंगा 60 FAR आहा. आनी जेन्ना विजय टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही अप टू मर्सिडीज शोरूम आहा, साईबाबा टेम्पल आहा, तितल्याक बसून ती PDA एरियेन घातलेली आहा. ग्रेटर PDA, ग्रेटर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. आतां फुडली विलेज घालची म्हणून खंय कोणे तरी मागणी केल्ली आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कोणेय मागणी करूं न्ही, तें आमकां लागना. एज अ गोंयकार आमी ती ओपोज करता. इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. युनेस्कोन ताका एक दर्जा दिल्ली आहा हेरिटेजाची, वर्ल्ड हेरिटेज. आनी थिंगासर सगळ्यान व्हडल्यांतले व्हडले लोक, तितले गरीबांतले गरीब लोक चलोन येता. आनी ती एरिया तशीच आसची म्हणून आमची मागणी चीफ मिनिस्टराक. ताकाय ती खबर नासली कितें पळय तें. तेणें इमिडिएटली फोन मारून
TCP मिनिस्टराक सांगलेलें आहा ते करचे न्हू म्हणून आनी हांव सॅटिस्फायड जावन भायर सरलो. देर इज नो ग्राम सभा विच हॅज प्रपोज दॅट. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका की दॅट शूड नॉट बी डिक्लेअर्ड बिकॉज it will not be declared for retaining 60 FAR. It will be declared to make FAR of 200, 250. आता काय हेरिटेज एक्टिविस्टांनी आवाज काढूंक सुरू केला. गोंयची एकमेव युनेस्को हेरिटेज सायट हातांतल्यान वतली म्हणून भंय. बिल्डिंग्स आला तांकां पासून आजून पर्यंत बेसीक नेसेसिटी म्हणटा ते उदक ना. सो आनी हे इतले प्रोजेक्ट्स आनीक हाडून जे FAR आतां वाडटले, FAR वाडटलीच 30 मिटर्स जातली हायट लिमीट. सो ते कशें हें करतले. सेकंडली थिंगा आतां पयलें कदंबा प्लॅटो पासून आहलें, आतां तेणी ते एक्सटेंडेड टील कोल्लीम एक्शन केला. थिंगा एक रायट सायडीक आहा ते कार्मोलीम लेक आहा. इतले व्हडले ब्युटिफूल लेक्स आहा. थिंगा बर्ड्स येता, मायग्रेटींग बर्ड्स. सो फाल्यां तेंचें कितें जातलें. 30 मिटर्स हायट येयल्या ती कशी येतली, रेंटींग जातली. सो हेका लागून आमी लोकांनी थोडे सिग्नेचर्स दिवन आमी मागलेले स्पेशल ग्राम सभा घेवची म्हणून. टील डेट अजून 26 लेटर इन्वर्ट केल्लें. 3 days पंचायतीन कांयच कॉरस्पॉन्ड करूना ग्राम सभा घेता काय ना ते. म्हणजे 7 churches of Old Goa are listed in the UNESCO's list of World Heritage. First and foremost, the moment Old Goa is included in the PDA, first of all, Planning and Development Authority at title वयल्यानूच कळटा, it is for development, extension of Greater Panjim, extension of Panjim to Old Goa. ते करपाची बिलकुल गरज ना. And in case they do it, I am sure the UNESCO listed 7 churches of Old Goa will be denotified by the UNESCO committee, because the rule is for 1 kilometer around the World Heritage listed monuments and the Archaeological Survey of India listed monuments, there cannot be any development. एमपीटीत मीन चोरला म्हणून काँग्रेसवाल्यांची 22 खात्यांनी कंप्लेन. लक्ष घालचे म्हणून CBIकूय कंप्लेन दिल्या. काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी हातांत तख्टे घेवन बांबोळे CBI गाठले. थंयच्या ऑफिसरान संकल्प आमोणकाराक एकल्याकच गेटी भितर घेवन ताचें आयकून घेतलें. कंप्लेन घेतली. चवकशी करता म्हूण सांगून धाडलो. be done, sir, because no, we have certain procedures. We have to take approval from our own authorities also before proceeding with anything. Before that, we will thoroughly study the complaint. Your complaint, if it is your complaint, we will study that complaint. It is not to him also. We will go through and we will plan policy and we will take action. That much I can say. But main जो चोर आसा, जे चोर आसा main तेंका अरेस्ट करपाची गरज आसा. आमी आयज 22 डिपार्टमेंटान कंप्लेंट फायल केलेली आसा. आमी लोकल पुलीस स्टेशन, मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन PI कडे दिल्लेले आसा, मुर्मुगांव DYSP कडे दिल्लेले आसा. तशें DGP, DIG सगळे SPच्या पोस्तान, क्रायम ब्रांच, एंटी करप्शन ब्युरो सगळ्यांक दिल्लेले आसा. टू शिपिंग मिनिस्टर, शिपिंग सेक्रेटरी, मायन्स मिनिस्टर, मायन्स सेक्रेटरी सगळ्या 22 डिपार्टमेंटाक दिल्लेले आसा. बट हेजेर खंय तरी एक्शन जायना जाल्या. कित्याक तेज्या लागून आयज आमी मुद्दम CBI डिपार्टमेंटान येयलेले आसा. आमी तेंच्या ऑफिसराक मेळ्ळो, जो तांचो सिनियर मोस्ट आसलेलो. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की हेजेर बेगीनच्या बेगीन आपूण कारवाई करतलो म्हणून. तशेंच काल आमी लोकआयुक्तान गेल्लेले. लोकआयुक्तान सुद्दां आमी कंप्लेंट फायल केल्लेली आसा आनी आमी रावता गव्हर्नमेंट हेजेर कितें डिसिजन घेतलो. आयज म्हाका खंय दिसता जो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा, चीफ मिनिस्टर, जो स्वता मायन्स मिनिस्टर आसा, तो खंय तरी हेच्या भितर बुडलेलो आसा. गोंयकारांक नाका आसतना केंद्रान तमनार प्रकल्पाच्या दुसऱ्या फेजीक बावटो दाखयला. गोंयचो मुख्यमंत्री अजून अभ्यासच करीत आसा म्हूण आपाचो आरोप. आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान नाका म्हणिल्ल्या प्रकल्पाक ह्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको कसो काय म्हूण आपाचो प्रस्न. राना खात्यांत कोणाचो पत्तो कोणाक ना. चीफ वॉर्डनाक खंय आदल्या वॉर्डनान कितें रिमार्क मारला तोच खबर ना. तमनार लायन, ट्रान्समिशन लायन गोंयांत येता, ताका दिसान दीस विरोध वाडत आसा. इतलो विरोध चालू आसतना केंद्र सरकारान फेज 2 परमिशन, सँक्शन ह्या प्रोजेक्टाक दिलां. आमचे मुखेलमंत्री आजून म्हणटा की आपल्याक हाजेर स्टडी करपाक जाय. आमच्या मुखेलमंत्र्याची इतल्या मोठ्या विशयाचेर स्टडी केन्ना सोंपतली? आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जे खरें आमची रानां वनां वाचोवपाक आसा, तांचेच चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन ते सांगता की फाटीं कोण चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आशिल्लो तेणें कितें बरयलां तें आपल्याक खबर ना. म्हणजे
तुम्ही आता सेकंड फेजीचे परमिशन सँक्शन दिता आसतना तुम्ही फाटले कांयच वाचूना काय म्हणून सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आमचे पयलींचे मुखेलमंत्री तांच्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो. ह्या खातीर तांच्यांनी स्वता नोट बरोवन हो प्रोजेक्ट हो प्रकल्प आमकां गोंयांत नाका म्हटलेलें. म्हणजे तुम्ही मनोहर पर्रीकार फोटींग उलयताले म्हणपाक सोदता. वास्को राजस्थानी ग्रामीण मेळ्यांत चोर घुसले, पयलीं मोबायल उखल्ले, राती एकल्याचे विकपाक काडिल्लें सामानूच मारलें म्हूण वास्को पोलीस स्टेशनार कागाळी. फोंडे बांदोडे अखिल गोवा तालुका भजन सर्त जाली. कटमगाळ दादा महाराज भजनी मंडळ आनी माधवराव ढवळीकार ट्रस्टान दवरिल्ली. पेडणे कला संस्कृती केंद्रान 10वी-12वीच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो. गोंयभरच्यो एक खबरो. जो भी हुआ है 2 बजे के बाद हुआ है रात को. हमने पहले शनिवार संडे अर्ली मॉर्निंग में 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक तो हम लोग बाहर थे. कुछ लोग 2:30 बजे के बाद तो पूरा एक टेबल के ऊपर जो भी ज्वेलरी आइटम था पूरा चोरी करके चले. छोटा आइटम 5,000 तक कुछ आइटम था, वो पूरा एक टेबल पूरा साफ करके चले गया था. हमने सोचा था छोटा सा आइटम है 5,000 तक ही है, हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ उनका आर्टिसन का हम लोग कुछ हेल्प कर लेंगे करके थोड़ा बहुत हमने हेल्प किया. उसके लिए बहुत रो रहा था आदमी, कुछ भी नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी व्यापार नहीं है करके. चलो हम लोग उसको हिम्मत दिया था, हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प कर देंगे करके. उसके बाद में कल रात को हुआ था आफ्टर सेम 2 बजे के बाद हुआ है. कम से कम 3 मोबाइल जो बाहर जो एंट्रेंस में हम लोग सेफ्टी के लिए जो रखा हुआ आदमी का, उनके एंट्रेंस में जो लोग सो रहे थे उनका 3 मोबाइल दोनों तरफ से और एक पावर बैंक का चोरी करके लेके जा चुके हैं कोई आदमी. वो भी 2-2:30 बजे के बाद ही हुआ रात में. तो अभी आज पुलिस कंप्लेंट दे रहे हो? अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने. फर्स्ट रँक घेवन कितेंच फायदो ना. फर्स्ट रँक घेवन कितेंच फायदो ना जर आपली विचार करण्याची शक्ती आणि आत्मविश्वास आणि आपले ध्येयाकडे वचपाची जी आपली वाट आसता ती जर बरोबर आमी निश्चय केलो जाल्यार आमी ती मेळोवंक शकता. शिकले, फुडें बरे मार्क्स घेतले, हेच्या फुडें आनीक बरे मार्क्स घेवन तुमी पास जावचे आणि तशेंच तुमी आवय बापाचे तुमचे नांव वयर काडचे, तशेंच गांवचे आणि हांव तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतलो. स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज हेतूनय मोटिवेट करा, कारण आमकां भुरगीं म्हणटात ती फिजिकली फिट आणि मेंटली अलर्ट जाय. कारण ऑलराउंडर असलेली भुरगीं आयज फुडें आमचे फ्युचर बरें करतली, आमचे देशाचे फ्युचर बरें करतले, आमच्या पेडण्याचे फ्युचर बरें करतले. आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी दादा महाराजांचे सर्व सदस्य अथक कष्ट त्यांनी घेतलेले आहेत. त्याबद्दल प्रथम मी त्यांचं कौतुक करतो. भक्तिशास्त्र म्हणतं वादाला बाजूला करा आणि संवाद करा रे लेकरांनो, संवाद करा. It's been a pleasure to work with Royal Enfield for Goa and I am very happy to have very good customers and for any further inquiries we are here always to help you for sales, service and spares. Please do visit the showroom. We have a new model called Meteor recently launched and for any further help or any further services please feel free to step into the showroom and get yourself served. आम्ही सैनी मोटर्स इन द इयर 1998 स्टार्ट केल्ले आमी आणि आता आमकां ऑलमोस्ट 23-22 वर्सां जाले आमकां आणि हेच लायनीच आसा. आमी सगळ्यांक सांगता की आमी सेल्स, सर्वीस आनी स्पेर्जान आमी डील करता बुलेट मोटरसायकलीचे. कोणाक कितें इन्क्वायरी आसा जाल्यार हांगा येवपाचें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.